मायमोगाचं येवकार हा मनीषा जाधव सूर्यपुळ्याचे हेडलाईन्स। गोय वैजकी महाविद्यालयातल्या दोतोरांनी मुख्यमंत्र्याच्या हस्तक्षेपा उपरांत सोपयले आंदोलन, तशेंच सगळ्यो मागण्यो पुराय करपाचे दिले उतर। नो एंट्री फॉर मिडिया पर्सन ह्या दिवचल CSC4 प्रवेशद्वाराचेर लायिल्ल्या तक्त्यान केल्लो नवो वाद निर्माण। उपरांत तक्तो उडयलो काडून पूण मिडिया कर्मचाऱ्यांक परवानगी दिवचे ना अशें आमी सांगिल्लें ना, म्हटले मुख्यमंत्र्यान। राज्यात बायलांनी व्हडा उमेदीन मनयली वडा पुनव, घोवाची पिराय वाडची म्हण मागले देवाकडेन। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कितलेशेच दीस वातावरण गरम जाले उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांनी हस्तक्षेप केल्ल्यान गोय वैजकी महाविद्यालयातल्या दोतोरांनी आपले आंदोलन सोपोवपाचो निर्णय घेतला। पण तांची मुखेल मागणी मंत्र्यान जाहीर माफी मागची, अशी माफी मागपाची मागणी करपाचो अधिकार सरकारी कर्मचाऱ्याक आसा काय ना हे विशीं जाल्ल्या चर्चेच्या आदारान न्हयकारल्या। पळयात मुख्यमंत्र्याच्या GMC भेटी उपरांत दोतोरांनी केल्ले उलो। एक व्हडलो कॉन्ट्रोवर्शियल आशिल्लो की हेल्थ मिनिस्टर हांगा येवन माफी मागतलो काय कितें। दुसरो आर्ग्युमेंट चालू आशिल्लो की एक गव्हर्मेंट ऑफिसर कसो डिमांड करूं शकता की हेल्थ मिनिस्टर येवन हांगसर माफी मागपाची। हांव तुमकां सांगता, खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑफिसराक माफी मागपाक खंयच्याच मिनिस्टराक आपोवपाक रायट ना। आमचें जें कितें जाता तें कम्युनिकेशन आसचें पडटा करस्पॉन्ड, जशें हेल्थ मिनिस्टरान सोशल मिडियाचेर आनी हाजेर जी अपॉलॉजी दिल्या ती मान्य आसा, पण ताजी कॉपी आमकां ऑफिशियल चॅनलांतल्यान आमकां केन्ना तरी पावतली अशी आमकां आशा आसा। आमी तें ऑलरेडी कांय सांगलां, मिनिस्टराकूच सांगलां। मागीर प्रश्न विचारलो की आपयलो तुमकां खबर आसा ताका आपोवंक शकना जाल्यार कित्याक आपयलो। लोकांक तें कळून आशिल्लें की रुद्रेशान कितें सांगलेलें तें। रुद्रेशान सांगलेलें जे जाग्यार जो इन्सल्ट जाला थंय अपॉलॉजी। रुद्रेशाक आपले अपॉलॉजी करपाक आपोवनाशिल्ले। ती अपॉलॉजी ज्या खुर्चेक जाल्ली, ज्या खुर्चेर जो मिनिस्टर बसलो, जो बसूं जायनाशिल्लो आनी थंयच्यान जें कितें केलें ताजी अपॉलॉजी आशिल्ली। आनी जेन्ना स्वता गव्हर्मेंटाचो चीफ हांगसर येयला, आमी जर भितरचो रिच्युअल आशिल्लो, आयज जें कितें जालें, जे मिनिस्टर अपर हँड्स घेतलो, जे मेडिकल कल्चरान युनिवर्सिटी गोवा मेडिकल कॉलेजीन जावं जायना, कारण ती ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन आसता। पूण आमी खंय तरी स्वता दोतोर एडमिनिस्ट्रेशनाच्या कारणान ही परिस्थिती जाली जी जावं जायनाशिल्ली। तेका लागून जी खुर्ची आमचे इन्सल्ट जाल्ली ती खुर्ची आमी भितर हाडली आनी आमी सगळ्यांनी की CMच्या मुखार जे जालें तांणी आमी स्वता अपॉलॉजी केली की हेजो फुडें ह्या खुर्चेक जो इन्सल्ट करता तो आमी करता। तांच्यांनी म्हाज्या मुखार एक 7 डिमांड दवरले। ते 7 डिमांड जे आहा तेजे डिटेलान डिस्कशन जाल्या उपरांत ओके तांचे 7य डिमांड तशें पास केल्या। हे इन्क्लुडींग आमी जशें म्हणटा की व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी अलाउड करप ना, किंवा इन फ्युचर तांकां प्रोटेक्शना खातीर हांगासर नवीन PSI अपॉयंट करप आउटपोस्टाचेर, आनी बाकीचे पुलीस फोर्स एडिशनल 50 पुलीस फोर्स दिवप, आनी अशा आनी जो इन्सिडंट जालो त्या पद्दतीचो इन्सिडंट्स इन फ्युचर परत एकदा केन्नाच जावचो न्ही हे तेंचो डिमांड आशिल्लो। ते इन्क्लुडींग देयर विजिलन्स कमिटी विच इज नाव हेडेड बाय द सेक्रेटरी हेल्थ, Dean of Goa Medical College, MS of Medical College, and the HOD member of that concerned department। आनी कितें जालें आनी कन्सर्न प्रोटोकॉल जे आसा पयलीं हे तेद्या वेळार फॉलो केले वयतले। त्या खातीर हे सगळे कन्सिडर करून तांच्यांनी म्हज्या उतराक मान दिवन गार्ड डॉक्टर्स, बाकीचे फॅकल्टी डॉक्टर्स आनी सगळे कन्सल्टंट्स हांची आतां मिटींग जावन तांच्यांनी हो स्ट्रायक कॉल ऑफ करपाचो थारायला। हांव तांचे खरोखरूच म्हणजे गोंयच्या जनतेच्या इंट्रस्टान आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या इंट्रस्टान तांच्यांनी हे केला, त्या बद्दल तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच शिटकावणी दिवपी ड्युटीचेर आशिल्ले दोतोर डॉक्टर रुद्रेश हांचे व्हड मन आसचें आनी हे घडणुकेंतल्यान भायर सरचें अशेंय मंत्र्यान सांगलें। रुद्रेश हांणी बी मोठ्या काळजांत बाकीचो जो इन्सिडंट जालो तो इन्सिडंट्स ताणें विसरून तांच्या बरोबर मेळून सातत्यात गोवा मेडिकल कॉलेजीत काम करतले हांव इतकेंच सांगता। आनी स्ट्रायक ते करचे ना हें तेंच्यांनी म्हाकाय प्रॉमीस केला। त्या पद्दतीन गोवा मेडिकल कॉलेजींतलें फुडलें काम हे वेवस्थीत रित्या चालू। तशेंच मागणी केल्ली माफी व्यक्ती खातीर न्हय तर अपमान केल्ल्या खुर्चे खातीर आसा अशें दोतोरांनी सांगलें। ही मागणी जायत्या जाणांक दिसली असो उल्लेख केला।
people misinterpreted that appeal. They thought that the CMO, who is Rudresh, has called HM to his place and apologized. It was not like that. We have different idea behind it. Insult was not for the individual. You have seen this video. Not just firing, he went and sat on the chair of the doctor. Insult was that for the chair. So when he called for the apology, it was supposed to be apology for that chair. Now because of logistic, CM could not go over there. What we did, we hold it everyone accountable. Whatever happened, our system was not in proper, which resulted in whatever that happened. Because ultimately it happens because it has become habit. So what we did later on is we brought that chair is over there where this HMS set, and as all collectively apologized, including SIM has apologized that chair for being insulted, because that chair has traditions of 400 years, because it's our oldest institution. मजगती सरकारान हो प्रश्न पुराय आपल्या मुळांतल्यान वळयला. ही मंत्र्याची माफी आशिल्ली अशें सांगून राजकीय विरोधकांनी निकालाचेर निराशा उक्तायल्या. ऐकात आम आदमी पक्षाच्या सरचिटणीसाचे म्हणणे. What the CM has tried to do is extremely wrong and unfortunate. He has basically come here and he's trying to bully the students, the doctors who are students. He's trying to bully them into submission, and he's doing this bullying by circumventing the issue. He's talking about CCTV cameras. He's talking about the board poi gahalya the media personache the board change करून आम्ही camera बरयतले. So he's talking about everything else other than the apology that was demanded by Dr. Rudresh and the students. And he has come here personally because he's the head of the state. He's got a lot of power. He has come here personally to try and bully these students and bully the doctors into submission. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक, सुभाशीष गोवेकर आणि मुझैफ शेख. नो एंट्री फॉर मीडिया पर्सन ह्या दिवचल CSCच्या प्रवेशद्वाराचेर लायिल्ल्या तकट्यान नवो वाद निर्माण केल्लो अशें बरयल्ले वादग्रस्त चिन्ह मीडिया गटाच्या प्रक्रियेक लागून काडून उडयला. मजगती हॉस्पिटलांनी फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी करपाक बंदी आसा. मीडिया कर्मचाऱ्यांक परवानगी दिवची ना अशें आमी म्हणिल्ले ना, मुख्यमंत्र्यान सांगले. मीडियाक आपल्यो मर्यादा खबर ना काय कितें? काय हो वाद निर्माण करपाचो एक स्टंट आसलो? लोकांक प्रश्न पडला. क्लियर कट फक्त व्हिडिओग्राफी आणि फोटोग्राफी करपा खातीर हॉस्पिटलांत एलाव आसचें ना. हाज्या फुडें आमी पत्रकारांक एलावड म्हणूंक ना. थंय बरयलां तशें. हांवें परत एकदां सांगलें हांवें तुमकां, नॉट मिडिया पर्सन, द फोटोग्राफी अँड व्हिडिओग्राफी विल नॉट अलाउड इन द म्हणजे इंटेरियर ऑफ द हॉस्पिटल. मिनिस्टर्स बीन MLAs बीन त्याचे व्हिडिओग्राफर घेऊन येता आणि मागीर ब्लेम करता. आतां अलाउड म्हटल्या उपरांत आमी बंद करता म्हटल्या उपरांत बंद करता. आयज तुम्ही सगळ्यांनी एक व्हायरल क्लिप पळयली आसतली. तितून बिचोले CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान एक बोर्ड मारला, ओके, वेरीन दे हॅव क्लियरली मेन्शन नो एंट्री फॉर मिडिया पर्सन्स. सो हेजो अर्थ आतां कितें घेवपाचो आमी म्हाका सांग. So no entry for media person means as if you are going to deny medical treatment for all media persons. याचो अर्थ असो म्हाका लिटरल मिनींग असो जाता. जर तुमकां जर स्पेसिफीक कितें लिमिटेशन्स घालपाक जाय एज फार एज मिडिया कवरेज इनसायड सर्टन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तेन्ना इट शूड आयडियली बी लायक व्हिडिओग्राफी or photography prohibited. That too in certain restricted areas, not everywhere. Even GMCN पासून we know our strengths and limits. Okay, we are all educated people here. कोण आमी आय नो बॅड एप्पल सगळ्या कडेन आसता, सो तेजेर हांव कांय उलयना. बिकॉज मिडिया अशी जाल्ली आसा की इट्स अ लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स. कांय जायना जाल्यार चल जर्नलिझम करया अशे प्रकार जाता. बट यू कॅनॉट बी ट्रिटींग एवरीवन इन दॅट सेम लायन. ओके, हांगा एड्युकेटेड लोकूय आसा, हांगा हायली क्वॉलिफायड लोक आसा जे सिन्सियरली जर्नलिझम करता. आनी जेन्ना असले दीस लूक एज इफ म्हणजे कोणी तरी सांगले बाबा चल मिडियाक एंट्री बंद कर. सो विदाउट क्रॉस व्हेरीफाईंग बाबा ते वर्डिंग कशें आसचें, विदाउट म्हणजे कोणाक एक गेलो DTP ऑपरेटराक सांगले बाबा एक बोर्ड कर रे. सो तेणे आपले कितें तरी आपली कितें एक बुद्ध वापरली आणि हो बोर्ड तयार केलो. देर इज नो क्रॉस व्हेरिफिकेशन, देर इज नो प्रूफ रिडींग, कांयच ना. हेजो अर्थ कितें जाता? दिस इज रियली नॉनसन्स. सो जर हे DHSन जर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेसान जर इश्यू केला ऑफिशियली, देन दिस इज टोटल विजार्ड, दिस इज टोटल नॉनसन्स. आणि हे आमी खपोवन घेवपाचें ना. If need be, we will take a morcha on DHS. So हे आमी कशेंच टॉलरेट करपाना. दिस इज बिकॉज वी आर फायनली इयर्स एंड आयज ऑफ द सोसायटी. प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनाचे वी रिस्पेक्ट प्रोफेशनलिझम. ऑलरेडी आय हॅव स्पोकन. ओके, GMCन पासून वी नो
like there are certain restricted areas where we cannot videograph, we cannot photograph. Okay, we accept, we know our limitations, but at the same time, casualty, we cannot go and shoot anything like this because treatment is going on, emergency, there's an emergency patients being treated. Okay, we know our limits. Okay, तशें ट्रॉमानूय आमी कांय करूं शकना. सो वी नो खंयसर फोटोग्राफ काडपाक जाय, खंयसर व्हिडिओग्राफ करपाची ना, हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. जे कोण नवीन आमचे जर्नलिस्ट आहा ते आउट ऑफ एक्साइटमेंट मे बी कितें एक रॉंग स्टेप घेता आसतले, बट दे नीड टायम टू सेटल डावन इन द प्रोफेशन. सो वी हॅव टू ऑल्सो सपोर्ट देम ऑल्सो, तांकां अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय. पूण वी क्लियरली अंडरस्टँड आर लिमिट्स. आमकां खबर आसा कॅज्युअलिटीन व्हिडिओग्राफी तुजी फोटोग्राफी करप ना, बट जर जीएमसीन भितर खंयचे तरी एक कोणाच्या तरी हलगर्जीपणाक लागून एक कितें कोसळ्ळें स्लॅब, सो वी हॅव टू शो दॅट. सो आमकां तें दाखोवपाक जाय. सो इट इज लायक चोऱ्याक चान्न्याचो भंय, सो अशें जावप करना. सो तुमी सगळेच जर आमकां बॅन करता आनी भितर तुमकां जाय ते करतले, हें आमी खपोवन घेवपाना. वी नो आवर लिमिट्स, आमकां खबर आसा एमर्जन्सी ट्रॉमान वी कॅनॉट डू एनीथींग. सो बट जेन्ना रॉंग कितें चलना भितर तें आमकां दाखोवपाची आमची तितलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. कोणाच्या इन्स्ट्रक्शनांतून लायलो आनी तेच्या फाटलो मोटीव कितें आसलो हो जेन्ना आमी समजपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां अशें कळोन येयलें की नॅशनल क्वॉलिटी असिस्टन्स अशी एक पॉलिसी आसा, त्या पॉलिसीच्या अंडर अशा प्रकारचे बोर्ड लावं शकता अशी एक गजाल आमच्या मुखार येयली आनी नोडल ऑफिसरान तो बोर्ड लायलो अशी आमकां म्हायती मेळ्ळी. सगळ्यांत म्हत्वाचे मुद्दो म्हटल्यार हो बोर्ड लावपाचें कारण, इतली वर्सां सामाजीक भलायकी केंद्र हांगासर आसा, केन्नाच कोणीच तो बोर्ड पळोवंक ना. आतां हो बोर्ड कित्याक लायलो हेच्या फाटलो मुद्दो एक आसा, तो म्हटल्यार जीएमसीन जे डॉक्टरांचें प्रकरण गाजलें आनी त्या गाजलेल्या प्रकरणाचेर जे भलायकी मंत्र्यान डॉक्टरांक सस्पेंड करपाचो प्रकरण आसूं किंवा तेच्या उपरांत डॉक्टरांचो स्ट्रायक आसूं हे जे सगळे प्रकरण गाजले गोंयभर, त्याच्या उपरांत काल राती हो बोर्ड लागलो. खरें म्हटल्यार हांगासर जे भलायकी केंद्रांत इतलीं वर्सां अशा प्रकारचे खंयच बोर्ड दिश्टी पडोवंक ना. त्याच भायर गोंयभरांत फक्त दिवचलच्याच भलायकी केंद्रांत हो बोर्ड लागलो. ह्या प्रकाराचो दिवचल पत्रकार संघातर्फे आमी सगळे सदस्य जे आसा तो निशेध करता आनी अशी चूक परत जावची न्हू, भलायकी केंद्रांतूच न्हू तर खंयच्याय सरकारी संस्थांनी अशा प्रकारची चूक जावची न्हू. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. किस्कॉन पाड्डी वाठारांतले शाळेत भुरगीं वचनाशिल्लीं, कित्याक तर भुरग्यांच्या खेळपाचे सुवातेर टावर उबो केल्ल्यान भुरग्यांच्या जिवाकडेन धोको निर्माण जाल्लो. तशेंच पालकय भुरग्यांचो जीव धोक्यात घालचे ना म्हण हट्टाक पेटिल्ले. ह्या उपरांत केपेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान आनी मामलेदारान परिस्थितीचो नियाळ घेवन प्रस्न तडीक लावपाचें आश्वासन दिलां. आता हो प्रस्न केन्ना कसो तडीक लागतलो हे मात वेळच सांगतलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आमी आसात ते किस्कॉन पाडी हांगा आसात आनी ह्या शाळेचो इश्यू सगळ्यांक खबर आसलो. लास्ट आमी जेन्ना डेप्टी कलेक्टर केपी जो आसा आनी मामलेदाराच्या कानार ही गोश्ट घातली त्या टायमार जो केपेचो डेप्टी कलेक्टर जो आसा हेणे रोखडेच कलेक्टराक सांगले आनी कलेक्टरान ताका ग्रीन सिग्नल दिले आनी ह्या भुरग्यांचे किती प्रॉब्लेम आसा हेंची पेरंट्साचे आनी भुरग्यांचे किती प्रॉब्लेम आसा हें सॉल्व कर म्हणून आज आमी हांगा पावले कडेन आसा. डेप्टी कलेक्टर मामलेदार आनीक तेणी लोकां फुडें उलयले कडेन आसा, जे पेरंट्स आसा हेंचे कडेन उलयले कडेन आसात आनीक तेणी जाय तशें एश्युरन्स जे आसा दिल्ले कडेन आसा आनी ह्या एश्युरन्साचेर फालच्यान हे जे पेरंट्स आसात ह्या इस्कॉलाक शाळेंक आपल्या भुरग्यांक धाडटले. हांगच्या लोकांनी आज परतें सांगले कडेन आसा, आज डेप्टी कलेक्टरान एश्युरन्स दिला पूण आमकां शाळा हांगची शिफ्ट करची, तुगे इन्शुरन्साचेर आमी ह्या भुरग्यांक हांगा धाडटले, तो पर्यंत तुमी ऑल्टरनेशन जें आसा हें आमकां करचें अशें म्हूण तेणी आज लोकांनी सांगले कडेन आसा, पेरंट्सान सांगले कडेन आसा. फालच्यान सद्या ही जी भुरगीं आसात हीं ह्या शाळेंत येतलीं आनी बरें दिसता आनी खरेंच डेप्टी कलेक्टरान बरी इनिशिएट घेतले कडेन आसा आनी लोकांनी ताका मान्यता दिली. आतां पळोवया केन्ना म्हणल्यार शाळा दुसरे कडेन शिफ्ट जाता ती पळोवची पडटली. आमकां अशें बरें दिसलें तेणें सांगलें तें. आतां आमी तेंची सांगल्या प्रमाणे आमी फालच्या भुरग्यांक हांगा धाडटा जाल्यार आमी तांकां पयलीं कितें म्हणलें आमी धाडपाना म्हणलें जाल्यार आमी तेंची स्वसान आमी धाडटा, ती करून दितकीर आमी थंय दवरतले, त्या पर्यंत आमी धाडटले हांगा जाता वचून. आनी आमी भुरग्यांक घरा कडेन दवरलो पळय धाडची ना म्हूण तेंचो विश्वास आमी पळयता आसलेले. तो विश्वास तेणें दिलोच ना आसलो, आज तेणें विश्वास दिला भुरग्यांक. त्यान सद्या आमकां इन्शुरन्स दिल्या कितें जो पर्यंत थिंग जायना
तोपर्यंत आमकां धाडा आमी पळयता सगळे आनी आमी तुमकां आमकां थिंग शिफ्ट करून दिता म्हूण तेंचे इन्शुरन्साचेर आमी फालच्यान भुरग्यांक धाडटा. सद्या हे व्हडलो इश्यू जालो म्हणलो आतां आज बरें दिसलें कितें मामलेदार येयलो, डेप्युटी कलेक्टर येयलो, पळय डायरेक्टर येवन गेले आनी आज त्यान सांगलें की बाबा तुमगे काम आमी तुमकां करून दिता पूण आमी तेंच्या विश्वासाचेर आज फालच्यान धाडटा आनी ते करून दिता अशें आशा दवरता. फालच्यान धाडटा ते जाता प्रमाणे आपूण हेल्प करता म्हूण सांगलें जातली बेगीन तेजेर आमी भुरग्यांक फालच्यान धाडटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयची संस्कृती विंगड विंगड सणा परबांनी भरिल्ली आसा. मंगळारा राज्यात बायलांनी व्हडा उमेदीन वडा पुनव मनयली. ह्या दिसा बायलो वडाची पूजा करतात आणि आपल्या घोवाक दीर्घायुष्य मेळचें म्हूण प्रार्थना करतात. मारुया एक नदर गोंयभर मनयल्ले वडा पुनवेचेर. मला असं वाटतंय आजच्या युगात जर वटपौर्णिमा खरी वटपौर्णिमा जी कोणती असेल तर आपल्या पतीचं जे आरोग्य आहे ते आपण आपल्या बायकांच्याकडे असतं कारण आपण किचन सांभाळतो. मग त्याच्या खाण्यापिण्याकडे लक्ष देणं, तो एक्सरसाइज करतोय की नाही याच्याकडे लक्ष देणं ही मला वाटते खरी वटपौर्णिमा ठरेल. आमच्या नवऱ्याची लागून वर्षाचे आयुष्य मागून सगळे बरी लागून आम्ही आमचो घोव आमकां सगळीत म्हत्वाचो तो आमी म्हणटा 7 जन्म आमकां मेळचो अशें म्हणून आमी तेजी पुजा करता. आनी कित्याक सावित्रीन जे हांगा पयलू सुद्दां करून दवरलेलें आसा म्हणजे तिजी ते तपश्चरेन जे तिका पळय हें लाभलेलें अखंड सौभाग्यवतीचे ते सगळे बायलांक मेळचें अशें आमचे कडेन आमी देवा कडेन मागता. आमी हयसर वड्या कडेन देवळा भगवंतच्या देवळा कडेन येता, वर्साच्या वर्सा वडाक फेरे घालता. हांगासर आमी बायलांक सौभाग्य लायतात आनी हो वडाच्या पानापासून तयार केलेलो द्रोण आसा आनी तितून 5 फळां आसात. तितून आमी वाटाणे घालतात, मागीर पेरू घालतात, बनाना बी आनी आमचे जे पेड घालता ह्यो ते आमचे सौभाग्याचे हे आसा बायलांक. अशे तरेन आमी पुजा करता आनी हो सण साजरो करता. पुजा केल्या बरोबर फेरे घालता, 7 फेरे घालता. 7 फेरे घालता आनी हो द्रोण आसा पळय न्हू त्या द्रोणाक 5 फळां घालता. 5 फळां घालून आमी वडाक दाखयता पुजा करता. मेन म्हटल्यार सकाळी उठून पुजेची तयारी आनी मागीर हांगा येवन कितें ते रिच्युअल्स आसता ते. आणि जे द्रोण असता पळय तितून कितें कितें घालचें पडटा? तेच आसता न्हू धर्म अशें करपाचें आपल्या गांवाक लागून. ह्या दिसा सगळीं बायलां उपवास करतात आनी वडान येवन पुजा करतात आनी होच पती तुका 7 जन्म मेळोनी म्हणून देवा कडेन मागता. जी पतीक लागून जी गायमकाच्या सभाचे धागो मानून सेवा करता आनी फुडें तेंच्या हातीनसून अशी सेवा जावन सदो तांकां राखण दिलय अशी योगा. ह्या फाटल्या 30-40 वर्सां पूर्वी म्हाका दिसता हांव तरी ह्या गांवांत पळयता 5 पुजा जायनासल्यो क्वचित खंय तरी. आतां उमेदीन सगळीं करता, ह्या बद्दल आनंद आनी अशेंच सगळ्यांनी करचें आनी हे व्रत अशेंच ह्या व्रत किंवा इतर सुद्दां आमची जी काही व्रतां आसा तेची जावणी फुडल्या पिळगेक करून दिवंक जायी.
स्वाभिमानी मंदिरामध्ये वटपौर्णिमा साजरा करण्यात येत आहे. हा वडाचं झाडाचा ना मूज वाढलेला आहे, त्यावर याला संस्कार दिला आहे. घरात वडाचं झाडाचा कांदे तोडून पूजा करतात, ते पण करू शकतात. पण हा काय आहे, संस्कार दिलेला झाड असल्यामुळे याचं खूप महत्त्व असते, म्हणून लोकांनी इथे येऊन पूजा करून आशीर्वाद घेतात. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बोंडबाग वेतोडच्या भितरच्या रस्त्याचेर हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान मुळावे शाळेत वचपी विद्यार्थ्यांक अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. हे सगळे महामार्गा वयल्या अपूर्ण गटाराक लागून घडला. पंचायतीन हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावचो, थळाव्यांचे गाराणे. महामार्गाचे रुंदीकरण 4 पदरी केला अशें सदानंद गावडे हांणी सांगले. तशेंच गटारां बांदल्यात, पूण बोंडबाग हांगा अपूर्ण गटार उरिल्ल्यान पावसाचे उदक सांठावन उरता, जाका लागून विद्यार्थ्यांक तशेंच दुचाकी चलोवप्यांक चिखलांत निसरून पडपाच्यो घडणुको घडटात. मुखेल रस्त्यावयले भरून आशिल्ले उदक ताकतिकेन निवळ करचें आनी लोकांक थाकाय दिवची, थळाव्यांचे गाराणे. आमी हांगा सकाळची भुरग्यांक चलोवन घेवयता. भुरग्यांक कशें वचपाचें आमी सांग, पावस पडटा मोठो, एक भुरगे पडटा हांगासर, तांकां आमी कशें पडले म्हणटकूच मागीर स्कुलान वता. हे बेजार हितून तिंगा टिचर कशी घेतली, हांगा आमकां पळोवंक आसना. आनी गाडी येयले भिजताक चलोवन वता आमी, चलोवन वताना भिजता. आयज आमी हांगा बोंडबागार आसात आनी बोंडबाग जे गणपतीचें देवस्थान आसा तेच्या फाटल्यान ताका तेकोनूच एक हांगा प्राथमीक शाळा आसा. आनी हे प्राथमीक शाळेक वयतलो जाल्यार ही शाळेक वचपाची एक वाट आसा. आनी हांगा हो जो गटार तुमकां दिसता, हो गटार म्हाका दिसता पंचायतीन हांगा पंचायती कडेन तेंच्यांनी कंप्लेन केल्ली पेरंट्सांनी. पंचायती कडेन कंप्लेन केल्या उपरांत ते हांगा येवन इन्स्पेक्शन करून गेल्या. आनी हो जो रस्त्या सायडीच्यान जो गटार आसा, तो गटर जो आसा हो PWDच्या अंडर सरकाराच्या अंडर येयल्ल्या कारणान हो गटर हांगासर कोण आडोवंक शकना. ताका लागून जर अशें जे म्हणणें आसा की कोण तरी हांगा तो गटर आडयता जाल्यार आमकां खबर ना, पूण एक्चुली ते तशें करपाक मेळना. ताका लागून हे जे आसा पळय न्हू, हे बारकेल्या भुरग्याचे हे आसा, हितून बारीक भुरगे जे आसा ते शिक्षणाचो तांचो प्रश्न आसा. तेन्ना जेद्या वेळार ते बारीक भुरगे येता तेन्ना तुमकां हांगा उदक दिसता, हे उदक हांगा पडलेलें आसा, तेन्ना ते भुरगे कशे पद्दतीन वयतले, तांकां कशे ते त्रास जाता. हे सरकारान पळयचे PWD जे कितें आसा, म्हणजे सपोज हे गटार जर PWDचे उसोवपाचें काम आसा जाल्यार ते PWD तेजेर जाता तितले बेगीन काम करचें. तेच प्रमाणे पंचायती कडेन मागता की पंचायतीचें नियोजन आमी तुमकां हेचे पयलीं सांगलेलें आसा की पंचायत जे आसा हे नियोजन तेंच्या पावसा पयलीं ते केन्नाच करिना. गटर हे पंचायतीचे आसा, जो पंचायतीन हांगा इन्स्पेक्शन करून गेले म्हणून जायना, ते काम करपाक जाय. आनी आमी मागता की ते जाता तितले बेगीन ताच्या बेगीन तेंच्यांनी काम करून हे जे हांगा स्थानीक आसा, ग्रामस्थ आसा, ते भुरग्यांक लागून तरी एटलिस्ट आमी म्हणटा की भुरग्यांक लागून तरी तेंच्यांनी तांकां न्याय दिवचो, आमची इतलीच ग्रामस्थांच्यान मागणी आसा. हांव इतलेंच सांगता की आमचे शाळेची हे सायडींतल्यान अशी भुरगीं येता, ती पयरूच एक सकाळी चली हांगासर निसरून पडली ह्या पावसाच्या उदकान. तशेंच ते शाळेन वचून मागीर बसले. ते ह्या फुडें अशें जावंक जायना, हे सारकें करूंक जाय, हे हांव इतलेंच म्हणटा. तुमकां आतां दिसता तुमी पळयला जेन्ना पळय हायवे जाले पळय, हायवे ते गटार अर्देका स्टॉप केल्ले आसा. ते गटार कंटिन्यू हांगा पावपाक जाय आशिल्ले, ते प्रमाणे तिणी केल्ले ना. आतां कितें जालां, वयले गटारान सगळें उदक हांगा येवन साचता. आनी जी ल्हान भुरगीं शाळेंतल्यान वयता पळय, शाळेक वयता सकाळची, जावं दनपारां वयता, तेन्ना हे तुमकां रेब्याचे आनी 2 दिसां आयज मातसो पावस पडला, राती आनी उदक भरपूर काडलेलें आशिल्लें. जेन्ना हे पंचायतीन 2,19,000 खर्च करून हो फ्रँची घातल्या 10 वर्सां पयलू. आतां ते पोरूच्यान ओपन करूना आनी अंदूय ओपन करूना. हांव कितें म्हणटा, आमकां तें हें काय ना, आमकां भुरग्यांक वचपाक तशें देवस्थान आसा, गजानन देवस्थान हांगा, त्या प्रमाणे हे सरकारान पळय तो येयला 30 मिटर भायर काय आमकां लागना म्हणटा. जाल्यार तुमी रस्तो करता आसतना आमकां विचारलें काय म्हणटा, तुमी जर गटार थंय स्टॉप केला तुमी ते बंद करा म्हणटा. आतां ते आतां कोण तरी येयल्ले 18चे, आनी लोक कितें करता, लोक हे कितें करता, रस्तो आशिल्लो 6 मिटर तो इलो करून तो 4 मिटराचेर पावयता. ताका लागून हे वयचे कितें आसा, वय आसा ते सगळीं झाडां हेवटे येता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आनी मुजेफ शेख. राज्यात फुडल्या दिसांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची आणि गडगडपाची शक्यताय आसा.
ताचे वांगडा वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वादळी वारे येवपाची शक्यताय आसा. फाल्यां येल्लो अलर्ट लागू आसतना सप्तकाच्या शेवटाक ऑरेंज अलर्ट म्हूण अपग्रेड केला. लोकांक सादुरतायेचो सल्लो दिला. केप्यां सारख्या वाठारांनी मध्यम पावसाची नोंद जाली जाल्यार पणजे फक्त कांय मिलीमिटराची नोंद जाल्या, जी ह्या हंगामात अपेक्षीत मान्सून प्रमाण खूब उणी आसा. तरी लेगीत हवामानात महत्वाचो बदल जावपाची शक्यताय आसा अशी शिटकावणी IMD दिता. येता त्या सप्तकांत गोंयांत खास करून बिरेस्तार ते आयतार मेरेन वादळी वाऱ्या सयत मध्यम ते उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. बुधवारा खातीर येल्लो अलर्ट. 12, 13 आनी 14 जूनाक ऑरेंज अलर्ट जारी. ह्या सप्तकांत उटंगराचो पावस आनी वादळी वाऱ्याची शक्यताय. बुधवारचे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.